सुमार 20 ते 25 वर्सां सर्वोत्तम वेळगेकार चवथी दिसांनी घुमटां हाडून विकता. एक दीस जांबावले गेल्ले कडेन सर्वोत्तम आनी ताच्या इश्टान 5 घुमटां घेतिल्लीं. तेन्ना सावन हो घुमटां विकपाचो वेवसाय ताणें सुरू केलो. ही घुमटां घेवपाक खुबशे लोक येवपाक लागले. हाडिल्लीं घुमटां रोकडीच खोंपतात. 20 ते 25 वर्सां जाली. केन्नाचे 20 ते 25 वर्सां जाली. म्हणजे अशी आवड काय एक धंदो काय गणेश चतुर्थी लोकांक सहज मेळपा खातीर सुरवातीकूच वखदी जालें. म्हाजो फ्रेंड कोलेगांवकार न्ही, वो कोलेगांवकार म्हाजो फ्रेंड. मागीर आमी ते जांबावले गेल्ले म्हणजे ती आमी 5 घुमटां घेतलीं आनी हांगा ती आमी दिवपाची अशी म्हणली म्हणजे ती खोपली मागीर इल्ले इल्ले करून हें जालें दिवपाक कमी जालें. ओके. आणि गणपतीकूच विसर्जनाकूच तुमी असली घुमटां हाडटा, तेजे पयलीं बीन हांगा मेळना? ना मागीर आनी दुसरो धंदो आसा. हांव फक्त 1 म्हयनो 1.5 म्हयनोच हो धंदो करता आनी इतर कांय ना. फक्त आमी घुमटां आनी दिवपाडी बी तशें दिता आनी बाकी मातयेची आयदनां तशी विकिना. पूण केन्नाय समज कोणी घुमटां बी सोदपा आयल्यार तुजे कडेन मेळोंक शकता ना? एक म्हाजे स्टॉक काबार जाता. ताका लागून मेळटलीच म्हणून गॅरंटी करता. एक दीस हांवें आसता माल तुजे कडेन मेळना. गोंयचो माल मेळपाक बरें त्रास जाता. अशें आयकलां की तुमचे पयस लोक हे घुमटो व्हरपा येता. येता खूब जाणां पूण तांकां मेळटलीच म्हणून आमी गॅरंटी दिवपाक शकना. मेळ्ळी जाल्यार व्हरपाचें. खंयच्या खंयच्यान मेळ्ळे लोक येता? म्हणजे पयर आतां सांगपाक जाल्यार कोण तरी खवजोलेच्यान कोण आयले ते घेवन गेले आनी आक्षेच्यानूय कोण तरी आयले. नमस्कार. आमी आज निरंकाला आसा, जो सर्वोत्तम वेळगेकर उर्फ नाना अशें म्हणून हांगा तो नाना म्हणून परिचीत आसा. सगळे लोक ताका नाना म्हणून वळखता. तो आपल्या जोड धंदो आसा. जोड धंद्या बरोबर तो आपलो हो घुमट हांगा हाडून विकपाचे, लोकांक सहज उपलब्ध जावचे, ग्रामीण भागात लोकांक सहज उपलब्ध जावचे म्हणून ही गणेश चतुर्थी खातीर तो घुमटां हांगा हाडून लोकां खातीर सेवे खातीर दवरिता, लोकांक विकपा खातीर दवरिता. आतां गेले 20-25 वर्सां तो हे कार्य करता. तेणी हें करपाचें ताका जो उमेद दिली, जी करपाची ताका पाठिंबा दिलो जो बारकेलो उर्फ बोलो गांवकर, हेणी ते दोगांय एक दीस केन्ना जांबावले गेल्ले शिरवय, तेन्ना शिरवय हे घुमटां करपाचें एक प्रसिद्ध म्हणून फेमस आसा. तेणी शिरवय गेले कडेन तेणी थंयच्यान एक 10 घुमटां हाडली आनी हांगा पयलीं पावट दवरली, पयलीं पावट 5 हाडली, मागीर 10 हाडली. अशें करून घुमटां वयता ते कोणाक घुमटाच्या हांगा तो 20-50-60 अशीं घुमटां हांगा सोंपयता. जे तेजो उद्देश फक्त एकूच आसा की ग्रामीण भागांत खंयच घुमटां मेळना तेन्ना ग्रामीण भागांतल्या लोकांक सहज घुमटां उपलब्ध जावची, घुमटाची जे मडक्यो सहज उपलब्ध जावच्यो म्हणून तेणी हें केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर.